मोगाळ बाबा भयणीनो, आज खिरीत भाशेन आमी देवीक आकृतीची परब समोर उमताव आनी देवीक आकृतीची परब समोर उमतना पयली सुवातेर आमी शांतीचे हातयार जावं आनी आमच्या जिवितांत शांती आसूं आनी दुसऱ्या सभेक आकृत ओदीक दाखोवंक आज आमकां जेजू आपयता। नेली म्हणलोलो एक भुरगो तरणाटो आसलो। अशेंच तांच्या घरांत बेसिमेंत करूंक वेता आसतना तो म्हाका भेटलो। हो तरणाटो आपूण एके भाशेन चिंतेस्त कसो आसलो। ताका भेट केल्या उपरांत हांवें त्या घरांत म्हणलें, शांती ह्या घरांत देव मंदिराचे उसरे वाटेन उदक व्हांवता तें हांवें पळयलें। अशें म्हणटा आसतना बेसिमेंत जाल्या उपरांत ह्या भुरग्यान म्हणलें, फादर म्हाका शांती ना, म्हज्या जिवितांत निराशीपण आसा। जंय हांव वेता थंय म्हाका निराशीपण मेळटा। जांकां हांव म्हजे इश्ट म्हूण समजतात ते म्हजे दुस्मान उप्रासतात। जांचे कडेन हांव बरे तरेन वागणूक करता ते म्हाका निराशीपण दितात। जांचे कडेन हांव आमिजात करता, जी म्हजी इश्टिण्यो म्हणून हांव सजमतां, ती म्हजी सोशिनी पयस वेतात। म्हज्या जिवितांत शांती ना। घरांत आयल्यार गाडयांचो शिंवर म्हजो बापूय करता। म्हजी आवय म्हाका जबाबदारी दिता, पूण जायते फावटी म्हाका केणटा आनी म्हणटा, नोकरी करूंक वच, कित्याक बसून आसाय। हांव शिकता फादर, पूण म्हजें शिकप आजून काबार जावंक ना। अशें सांगता आसतना 2 उतरां ह्या भुरग्याक हांवें सांगलें आनी म्हणलें, दिसपोटी ही वस्त कर। आनी तशें सांगून ताचे कडेन उलयल्या उपरांत हांव थंयसरलो गेलो। जायते दिसा उपरांत हांवें ताका मुद्दम फोन केलो आनी आपोवन हाडलो आनी अशें विचारलें, नेली कसो आसाय तूं? आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें, म्हज्या जिवितांत शांती येवंक लागल्या फादर। निराशीपण पयस जालां, कित्याक तुवें सांगलेलें तें देवाचें उतर हांवें वाचूंक सुरू केलां। हे देवाच्या उतरान म्हाका दिसपोटी कितें ना कितें मोतयां मेवल्या। ही मोतयां आनी तत्वां म्हज्या जिवितांत शांती हाडूंक प्रयत्न करतात। जायते फावटी जेन्ना हांव निराशी जाता तेन्ना जेजू म्हाका आपल्या उतरांनी मोवाळ आनी तीच बुजवण म्हाका दिता। जायते फावटी दुसरे म्हजो घात घेवंक सोदता तेन्ना हांव जेजू कसो घात घेतलो तरी पूण जेजू हाल्लो ना। आपल्या भावार्थाचेर ताणें विस्वास दवरलो आनी शांतीन जियेलो हें हांव नियाळटां। म्हज्या जिवितांत जेन्ना मोडां उप्रासतात, दुसऱ्यांचो विंगास म्हाका घेवंक दिसता तेन्ना जेजू कुर्सातान दुसऱ्यांक भोगसणें दिता। हें चित्र म्हज्या दोळ्या मुखार येता आनी हांव दुसऱ्यांक भोगसणें दिता। मुगाळ बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत जावन आसा देवान दिल्लें एक देणें। ह्या जिवितांत आमी जायते फावटी शांती सोदूंक भोंवता। जायते मनीस घडयेक उंच उंच पर्वताचेर वेतात शांती म्हूण सोदूंक। जायती मनशां एकांताय करतात, रिकलेक्शन करतात शांती सोदूंक। जायती मनशां जायते भाशेचे कोर्स करतात, कित्याक तांकां जिवितांत शांती जाय। पूण जेजू आज आमकां म्हणटा, शांती तुमकां, कित्याक तो जावन आसलो शांतीचो कुंवो। आयचें पयलें वाचप 2 दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आमी घेतलां। तुय बाबा भयणीनो आमकां मेळटा कशे तरेन एका काळजाची आनी एका मनाची आदली बाबार्थी आसली। बाबा भयणीनो, आमचे मदें हें खंय तरी चुकता। आदली आमची क्रिस्तांवां एका मनान ती चलतालीं। कोणागेर कितेंय ना जाल्यार दुसरो व्हरून तांकां पावतालो। कोणूय तर गरजेक सांपडलो, दुसरो ताच्या आदाराक कितें ना कितें फूल ना पाकडी ताका दितालो। कोणूय तर निराशे आसलो, बरें उतर तांकां दितालो। आमची आदली पुर्वजां शांतीन जियेलीं, एकामेकाच्या मोगान जियेलीं। जशीं पयलीं क्रिस्तांवां जियेतालीं तीं एका काळजाची आनी एका मनाची आसलीं। आपल्या लागीं कितें आसा तें फकत आपणाचेंच म्हूण ती समजनासलीं बाबा भयणीनो, पूण दुसऱ्यांकूय ती दिवंक तयार आसलीं। इतलेंच न्हय, जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी 2 दुतांच्या पांयाशीं थंय दवरतालीं। आजकाल एके वाटेक लागून आमी दुर्गां काडटा। आजकाल बाबा भयणीनो भाटां बेसांक लागून आमी झगडून मरता। आजकाल बाबा भयणीनो एकामेकाचो जीव पोत्यान घेवंक आमी तयार आसा। दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा, भाग्योन सुवाव आपले पयले चिठीन बरोवन आदल्या क्रिस्तांवांक सांगता, जेजू
मनीस कुडी मासाचो बाबा भयणीनो थंयसून क्रिस्तांवां जेजू फकत देव म्हूण समजताली. तो मनीस जावंक शकना. तो ह्या संवसारान आमचे भाशेन आड मासाचो कुडी रोगताचो हें बाबाड सोत मानूंक ती तयार नासली. हाका लागून जुआंव आपले चितीन बरोवन म्हणटा जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. म्हणजे पातकाचेर ताणें जैत व्हेला, मरणाचेर ताणें जैत व्हेला, पूण आमचे सारको मनीस जावन ताणें जैत व्हेलें. देव तो आसलो खरो, पूण तो जेजू आमचे भाशेन मनीस जावन आमचे सारके कोश्टलो आनी उपरांत जैत ताणें व्हलें. शांती आपल्या जिवितांत कितें ती ताणें दाखोवन केली. आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुआंवाचें शुभ वर्तमान. जेजू मेलो आनी जेजूक ताणें खुर्सार मारलो हें पळोवन खांपेरो भिरांतीन एका तेणी रुमांत बंद करून ती आसली. सगळीं थंयसरलीं ती जमलेलीं खरी आनी एका भाशेन ती भिरांतीन आपल्याकूच ते सगळे रुमाची दारां बंद करून ती एकठांय रावलेले. कित्याक तांकां भिरांत आसले आपणाकूय धरून व्हरून जीव मारतेले. आनी असले वेळार भाव भयणो जेजू दारां बंद आसतना तांचे मदें हाजीर जाता आनी म्हणटा शांती तुमकां. जेजूक पळोवन तोटाकतात खरे, पूण तांची भिरांत पयस जाता, तांचो दुबाव पयस जाता. जेजू आपले हात, आपले पांय, आपले आख्खी कूड बाबा भयणीनो जी विणलेली आसली तांकां दाखयता. आपल्या हातांनी आसलेले घावे तांकां दाखयता, तांचे स्वास सोडटा आनी म्हणटा पवित्र आत्मो तुमी घेयात. आनी बाबा भयणीनो जेन्ना जेजू तांचे स्वास सोडटा तेन्ना परतून तांकां घोटाय मेवता, गोठ जातात. बाबा भयणीनो जेजू तांचे मदें आसा म्हूण तांचो दुबाव पयस जावन परतून एकदां बाबा भयणीनो हे जेजूक परकडूंक ते तयार आसतात. आनी जेजू तांकां म्हणटा वचात, जांची पातकां तुमी बक्षिशात तांकां ती बक्षुतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात जाल्यार ती बक्षुची नात. हें जावन आसा कुमसाराचो वो संदानाचो साक्रामेंट जेजू हांगा घडोवन दवरता. जायते फावटी विचार आमकां करतात खंय जेजून घडोवन दवरला. ओ बाबा भयणीनो जेजून आमकां घडोवन दवरला संदानाचो वो कुमसाराचो साक्रामेंट, जंय आमी आमची पातकां बक्षूंक त्याच देव मुणयाऱ्याशी वेताव आनी आमकां बक्षोळे आमी मागूंक येता. आमकां अदीक आनी अदीक शांती आमी मागता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो जेजू तांचो बाबाड तेके भाशेन पुनर्जीवन करता. जे मनीस घाबरलेले आसले, जे मनीस दुबावताले तांचो बाबाड बाबा भयणीनो ओकोण करूंक जेजू तांचे मदें आनी. असले वेळार बाबा भयणीनो तोमास तांचे मदें आसना. 8 दिसां उपरांत जंय जेजू पुनर्जीवन जालो म्हूण शीस तोमासाक सांगता, तो म्हणटा हांव सोत मानिना. ताका हांवें पडयले शिवाय, ताच्या गाव्यांत हांवें म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव सोत मानिना. 8 दिसां उपरांत जेन्ना ते जमतात बाबा भयणीनो थंय आसतात तेन्ना जेजू परतून एकदां तांचे मदें हाजीर जाता आनी म्हणटा तोमास यो आनी तुजें बोट म्हज्या गाव्यांत घाल, म्हज्या बागिलीन तूं उबो राव, म्हज्या बाजू तूं उबो राव आनी पळय हांवूच जाल्यार तो. आनी त्या वेळार तो म्हणटा पळय म्हजे हात जे किडायलेले आसात, पळय म्हजे गाय, तुका तर म्हजे बाबाड ना जाल्यार परतून एकदां सांसपून पळय. आनी त्या वेळार तोमास बाबा भयणीनो आपुणूच सगळ्यो लोजयेन भरून म्हणटा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. आनी जेजू ताका काय बरी शिरकावणी दिता. तो म्हणटा तोमास तुवें म्हाका पळयलोय देखून तुवें सोत मानलें, पळय नासतना सोत मानतात ती अदीक सुभागी. कोण ती बाबा भयणीनो? आमी ती. जेजूक घडयेक आमी कुडी मासांत आमी शेवतां खरो, पूण आमी आमच्या दोळ्यांनी न्हय पूण बाबार्थान आमी सोत मानता. जरी तर ह्या जेजूक आमी सोत मानता जाल्यार आमी अदीक अदीक शांतीची मनशां जावंक खरोच. आज आमकां तुका आनी म्हाका शिकोवण कितें? पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आसलेलो दुबाव आमी पयस करुया, आमचो बाबार्थ आमी घट करुया. जायते फावटी आमचेर वादळ मोर येता तेन्ना, आमचेर निराशीपण येता तेन्ना बाबा भयणीनो हो आमचो दुबाव आमी पयस करुया.
जेजूचेर आमचो बाबार्थ आमी दवरुया, शांती आमच्या काळजांत आमी हाडुया, कित्याक तोच सुरवंडार आमचे दुबाव उपरासतात तेन्ना तोच सुरवंडार आमची निराशीपण येता तेन्ना आमकां तो पावतलो म्हूण बाबार्थान आमी जिवया। दुसरे सुवातेर आमची भिरांत आमी पयस करूंक वावरुया। भिरांत आमकां केन्ना येता भाव भयणो, जेन्ना आमी कितेंय वायट करता आनी आमकां तें भितरलें अंतस्करणान खाता। जेजूक किरीत भाशेन तोमासान पळोवंक नासलो त्या वेळार ताका लागून ताका भिरांत आयली, घडये शीस आनी कितें सांगता आसतलें। शिसूय जेन्ना जेजू कुर्सार मारलो भिरांतीन ते जियेले, पूण जेजू तांचे मदें आयलो, शांती तुमकां ही उतरां म्हणली, तांचो दुबाव पयस जालो। ते बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक तांचे जे कितें घाबरताले ते उदीक दुबाव पयस जावन गोठ जाले। बाबार्थाचे नमुणे आमी जावं, आमची भिरांत पयस करूंक आमी वावरुया बाबा भयणीनो। आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक शांती हाडूंक आमी वावरुया। जायते फावटी आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो हांगातूय आमी शांती हाडूंक भोंवता, आमी हांगातूय ह्या वस्तूंनी ह्या दोतोराशी त्या आनीकूय मनशांशी आमी वेता, कित्याक आमी समजता आमकां शांती मेळटली। दर दिसाक देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना, दर दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत शांती येतली। तेन्ना खरो जेजू आमचे लागीं उलोवंक बाबा भयणीनो पावतलो। आमी दर दिसाक मिसाची भेटेन येता तेन्ना, वाचप जाता तेन्ना आमी न्हिदता, जायतीं जाणां जेमो काडटा, जायतीं जाणां आमचे दोळे दांगता, आमकां दिसता पाद्री तो शेरमांवूच आयकल्यार पुरो, दुसरी वस्तू चलता देवाचें उतर आमी आयकूंक तयार ना बाबा भयण। आमी म्हणटा कितें वाचलां आमी सजमूक ना, सजमूक प्रयत्न करुया, पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया। कितें तुवें वाचपी वाचतात ताचे वयर आमी नियाळुया। हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत अखंड आनी दुबावा विरेत आमच्या जिवितांत शांती हाडटली म्हूण बाबार्थ आमी दवरुया। शेवटाक भाऊ भयणो, जशें पयलीं क्रिस्तांव एकामेका सोबें बऱ्या संबंदान जियेलीं, आपल्या लागीं आसलें तें दुसऱ्यांकूय दिवंक तयार आसलीं, आमी करूंक वावरुया। आवगड आमकां आमचे लागीं गिरेस्तकाय जायती, पूण दुसऱ्यांक दिवंक भाव भयणो आमी फाटीं सरता। दुसऱ्यांक भाव भयणो फूल ना पाकळी घालूंक आमी भाव भयणो दोन पावटी चिंता। जायते पावटी भाव आमचे लागीं आसा आनीक जावपाची आमकां आस आसता। जायते पावटी भाव भयणो आमचे लागीं आसा, आमीच मौजा मारून सुद्दां, आमीच आमच्या फामिलीचें चिंता। जायते पावटी आमची भावा भयणां जांकां कांयच ना, जीं अंतरेकतात, जांचे कडेन फूल ना पाकळी ना, तांच्या गरजांक आदाराक आमी पावय। अशें शांतीची मनशां आमी जावंक पावतलीं, आमच्या जिवितांत शांती येतली, दुसऱ्याच्याय जिवितांत शांती पावतली। हेंच आमकां मेळूं म्हूण मागून घेवया।